बापा सम सर्वयामी एकठांय जाल्या भक्तीनानी मना उद्धारे आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना एया गव्यासर एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिल्या ताणें केल्या उपकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसो. क्रिस्ततय मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या समाजेन सतान आनी नितीचे वाटेन चलतना जायत्यांक हेरांनी तांचें नांव पाठ करून उतरांनी आनी करण्यांनी तांकां सोलवून सत दांबूंक प्रयत्न करचे आमी दिसपत्रांनी वाचतां तशेंच TV चॅनलांनी पळयतां आनी आमकांय हाचो अणभव जाल्लो आसा. असलेंच एक दृश्टांत आज आयच्या वांजलांत वाचूंक मेळटा. सताक आनी नितीक साक्ष दिल्ल्या स्नानीक जुवांव मोस्त्राण आनी रागान बरयल्ली हेरोदा मुखांत एक संदर्भ पळोवन ताचो जीव काण सत दांबूंक प्रयत्न करचें आमी आयकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचे भितरल्या हेरोदाक नाश करून स्नानीक जुवांव प्रेरीत जावन सताक आनी नितीक सावन जियोंक जाय आसची कृपा आनी दैर हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा फादर स्टीफन लोबो तांचो जल्म दीस आचरण करता. हांगासर तांणी तांचें शिकप केल्लें आनी ताचे उपरांत विविध जाग्यांनी तांचो वावर भेटयले उपरांत परत हांगासर ह्या पुणशेताक ते आयल्यात आदल्या वर्सा. आनी आदल्या वर्सा न्हू आमी जेन्ना लॉकडावन जाल्लें आनी ताचे उपरांत मिसाचें बलिदानां भेटोवंक हांगासर येवंक जायत्यांक अवकाश नासलो आनी त्या वेळार तांणी जायती मिनत घेवन लायफ मिसा संवसाराच्या कोणच्या पावच बरें ताणें प्रयत्न केल्ले आसा. आनी आयच्या दिसा देवान तांच्या मुखांतर जायतें बरेंपण हांगासर जायत्याच्या जिवितांत केलां. त्या पासून आमी देवाक कर्गां दिता आनी प्रत्येक जावन आज तांचो जल्म दीस आचरण करतना देव तांकां आनीकय सडीत मापान तांच्या हातेर जावन वापरून दी, संतोश सगळ्यांनी पासरूंक तांच्या जिविता मुखांतर फावो करून दी म्हण आमी मागता. तांकांय बरो जल्म दीस मागता. तशेंच तांच्याय जिवितांत सर्वेस्पराचें आशिर्वादां धराळ मापान तो वतून दी म्हण आमी ह्या दिसा मागोवंक तुमच्या लागीं उलो दिता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोरोना आसा तरी आज मसोर जीवन दवरून हांगासर आल्तारीर भेटोवचें बाग फावो केल्ल्या देवाक पयलें अर्घांत आसतना मम्मी डॅडीक विसरूंक जायना. घरा आसात भावां भयणी, तांचे वरवीं तांच्या मोगान सॅक्रिफिसान तांणी केल्ल्या बऱ्यापणा वरवीं आज हांगासर आल्तारीर रावासांव सो तांचे खातीर मागता आसतना विशेश रितीन सर म्हजी इश्टा मित्रां बेनिफॅक्टर्स समेस्त हांगा आसतलीं तुमी देवाची परसा तुमकां हांव आभारी जावन आसा. कित्याक हर एकल्यांच्या मागण्या वरवीं आमी हर एकले याजक हांगासर बऱ्या भाशेन हांसून जियोन सकता तें बळ आमकां मेळटा. म्हजी आज आशा एकच जावन आसा, सदांच मोगाचो याजक जावन जियोंक जाय अशी कृपा प्रिस्ट ऑफ लव म्हाका जाय. तर तुमचे तोंड म्हजे मागणें इतलेंच आज हर एकल्यांक थँक्यू म्हणटा आसतना म्हजे खातीर मागूंक विसरनाकात. त्या बळान आनीक चड मिसांव चड आनी चड परगट करूंक देव आमकां आदार दिवं दी. विशेश रितीन ह्या मिडिया मिनिस्ट्रींत जे कोणें म्हाका आदल्या वर्सांत आदार दिला त्या सगळ्यांक हांव आभारी जावन आसा. आज इग्नेशियस लॉयोला जेजवीत सभेचो घडणार सगळ्या जेजवीत सभेक व्हडलें फेस्त जावन आसा. तो म्हणटा सगळ्यांनी मोगान करूंक जाय. जें कितें मोग नासतना करता तातूंत चड फायदो ना.
देखून लव, डीड्स ऑफ लव व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर जेजवीत अर्दी पासून आमी मागया जायतो मिसां वावर करना आसात विविध जाग्यांनी शिकोवणे मुखांतर कॉलेज मुखांतर थंयसर देवाचें उतर प्रगट करना आसा तांचे खातीर मागया. तशेंच आमी सुमेस्तांची पथकां ह्या वेळार आमी वळखून घेवया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत बऱ्या भशेन वांटो घेवचे खातीर आमची ल्हान व्हड पातकां वळखून घेवन काकुळदार देवा लागीं आमकांच आमी आमची पातकां बोगूस म्हूण मागून सांगात म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा सोडवणेच्या कामान जेजूचो बोव लागशिल्लो भागिली जावन तुझ्या नावाक अधिक अधिक वर्तमान जोडूंक तुवें भाग्यवंतीन साक सगळे सक्तीन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारान बरें झुजूंक आनी सरगार ताच्या संगाता जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेवितांच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुमी 7 हप्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्यांच्या वर्सांचो काळ 49 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब फुंकूंक जाय. प्राचिताच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब फुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हूण प्रगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर निवास्यांक सुटका पासारूंक जाय. हो तुमकां एक जुबल्यो जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा पाटी येवचें. हर एकल्यान आपल्या कुटुंबाक 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुमी उमचे न्हय, जमा करिनासलेले दानयांचे पीक लुंवचे न्हय, बेण्णी करिनासलेल्या दाख्या मळ्यांतलो दाखो जमो करच्यो न्हय. जुबल्यो तुमी पवित्र म्हूण लेखचो आनी जे कितें देशांत शेतांत मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा पाटी येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना वा तांकां कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना आपल्या जुबलेवा उपरांत संपलोलीं वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलेच्या वर्सांचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितलीं चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितलीं उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक
निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगर तुमच्या देवाक भियोन सोलूं हांव तो सर्वेस्पो तुमचो देव. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. तुजी पोरसां तुका हरसूं देवा, सो पोरसां तुका हरसूं. तुझी परसा तुका हरसूं देवा, सर्व परसा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळी जावं. सो राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. तुझी परसा तुका हरसूं देवा, सर्व परसा तुका हरसूं. देवा स जनांगा तुका वाखाणू. स राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. तुझी परसा तुका हरसूं देवा, सर्व परसा तुका हरसूं. भुमीन आमकां आपलें पीक दिलां. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताका पांयां पडूं. तुझी परसा तुका हरसूं देवा, सर्व परसा तुका हरसूं. सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे, सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे. निधी पासो दगदनी भोगतली कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे, सर्वेस्पोराचे जय, सर्वेस्पोराचे. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोया. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद पराच्या कानात पडली. तो आपल्या कारभारा लागीं म्हणालो, हो स्नानदातार वंश जाय. तो मेल्ल्यान तो जिवन जाला देखून ताचे थंय आसुऱ्यां करच्यो ह्यो पद्योय जिव्यो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या बाबा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंद्यांत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवोन घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगल्लें. हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैऱ्यां मुखार येवन नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें कितेंय जावं आपूण तें तिका दिता म्हणून सोपूत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयची शिकोवणेन अशें म्हणाली, स्नानदातार जुवांचें शीस एका तपकांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून रायक तिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सोपुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दक्षिणेक पडोवन तिणें मागलें दी जय म्हणून ताणें फरमायलें. आनी जण धाडून बंदेंत आसलेल्या जुवांचें शीस कापयलें आनी तें एका तपकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचे उदार हे वाक्य तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी सारक्या रितीन पळोवंक गेल्या की तेंगे विभिन्न विचित्र घडटा. बर्थडे ऑफ द विलन टर्न्स आउट टू बी द डेथ डे ऑफ द हिरो. एका विलनाच्या जल्मा दिसा हिरोचें मरण आमी पळयता. हेरोदच्या संभ्रमांत हेरोद राई आपल्या घरात ताच्या जल्मा दिसा संभ्रम करता आसतना जुवांव बाप्तिस्ताचे एका प्रवाद्याचे देवान मागलेल्या मनशाचो 11सो दीस जावंक पावता.
आमचो संभ्रम बाबा आनी भयणी हेरांच्या तोंडार संतोष हाडिचय, हांसो हाडिचय सोडल्यार मरण न्हय, कश्ट न्हय, ताचो संतोष ओडून काडचे तसलो दीस जावंक नजो. आनी एकलेच्या गुस्तार आमचो संतोष सोंपतागी आमी आमच्या संभ्रमा वेळा आमी चिंतूंक जाय बाबा आनी भयणी. धाकटें टीप दिवचें जाल्यार केक कटींग करता आमी घरांनी बर्थडे दिसा. ती केक कट करन खावच्या बदलाक तोंडाक लायता हांव, त्या केकी भितरच तोंड घालता हांव. केक खावंक कस जाता जाल्यार केक काबार करूंक आमच्यान जायना जाल्यार आसऱ्याक दिया, या थंयसर एड्स भुरगीं आसा तांकां दिया, अनाथांक दिया, शेजारा दुबळीं आसा जाल्यार तांकां दिया. आमी ते फोटो काडचे खातीर फॅशना खातीर वेस्ट करन आनी एकल्याच्या गुस्तार आमचो संभ्रम चलोवचो नाका न्ही गे बाबा आनी भयणी. चिंतूंक जाय. पातकी उल्लासतात भगिवंत जीव दिवन आसा. ते गायी हेरोदियस आनी तिची धूव ते गायी उल्लासतात एका प्लॅटरार जुआंव बाप्तिस्ताचें शीस ह्या तकली थंयसर हाडिल्ल्या वेळार. पूण भाग्यवंत मनीस, देवाचो मनीस, एक प्रवादी जावन आसलो, आज थंयसर दोळे धांपून आसा. ताका निश्ठूर मरण मेळटा, एका मनशाक मरण मेळटा, ताचें रगत थंयसर वळटा. आनी अशें चिंता की हेरोदराई आनी हेरोदियस आनी धूव कितें सांगूंक जाय आसलें, ताचें तोंड धांपूंक जातलें म्हणून. कित्याक ह्या दोगांयची पातकां तो उक्त्यान ताणें सांगिल्लीं. तुमी कितें जीवन आसा तें बरें न्ही म्हूण ताणें सगळ्या समाजा मुखार उक्त्यान सांगिल्लें. तें जावन आसलें ताचें मिसांव. आनी आज ताका मरण फावो जालें आनी अशें हगें तिरसूंक आसलें, तें तिरसिल्लें म्हूण चिंता हेरोदियस. पूण बाबा आनी भयणी, तांच्यान ताचें तोंड धांपूंक जालें, ताका जिवेशी मारूंक जालें, पूण सत लिपोंक जायना हें तीं विसरलीं. सत उक्त्यान परत परगट जातलें, सत परगट करचो जेजू येतलो म्हूण तांकां कळीत नासलें. आमी मुखार पळोवंक गेल्यार तांचें मरणय तशेंच जाता. हेरोद आनी हेरोदियसाक बंदणेंत घालतात आनी उपरांत ह्या दुवेक एका आयसाच्या वयर चलता आसतना थंयसर आयस पुटोवन इतलें शाप आसलें की तें जिवा भितर वचून ती मरता. बाबा आनी भयणी, आयच्या आधुनीक संवसारांत आमी पळयलें तर अनित, भ्रश्टाचार, हल्लो, हत्याचार आमच्या दोळ्या मुखारच घडटा. कितलें सकल घडटा आमकां कळीत आसा. दिसान दीस आमी पेपरांनी वाचता, न्यूजार पळयता. तितलें मात्र कित्या साबार पोटी आमीच त्या अनितीक वळख जाल्लें आसा. जशें फास्ट फूड आमकां घडयेन मेळटा गी, तशें आमची कमाई आमकां फास्ट जायसय म्हणून कितें अनीत करूंक सयत आमी तयार आसा, तूं आनी हांव सयत. साबार पोटी आमच्या जिवितांत आमकां कळीत आसा आमी कितें करता तें सारकें न्हय. जें कितें घडोवन आसा तें सारकें न्हय जाल्यारय आमी गणने करता गाय. आमच्या सुदोळ्या मुखार अनीत घडटा तरी आमचो जीव रोवच्या खातीर आमी आमचे दोळे धांपून दुसऱ्या सुवाटेन चलता. कित्याक आनी एकल्याच्या घरा उजो पेटला, तो कांय आमच्या घरा येवं ना, आमच्या घरा येना म्हणली सूख चिंतप आमचें. पूण तसो उजो आमचें घर चलतना खंडीत जावन आमी जागे जातले. तर बाबा आनी भयणी, जुआंव बाप्तिस्त एकच सांगता आमकां, सत आसलें तें सत म्हूण दाखय. अनीत घडटा तर अनीत म्हूण सांग, उक्त्यान सांग. जें कितें तुजें तें देव पळयता, पूण तुजें मिसांव कितें आसा तें संपूर्ण करूंक हर प्रयत्न कर. तर बाबा आनी भयणी, आनी एकल्याच्या गुस्तार आमचो संभ्रम चलोवचें जाता तितल्या रितीन सुकोवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. Sergincha
आमकां बदलो उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचें आमकां नाका भावांनो आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. पवित्र देवा आमच्या बापा हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतायेची इजर करून तुवें आमकां दिलाय. भाग्यवंती नासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पितांव आनी ते मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुना जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय उंसर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींच्या जात आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या वगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिचो पती मगे दंदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना हे वर्तेंची जिवीत दिलां देवान त्या जिविता खातीर देवाक हांव न्ही आमी हर एकलेन दिन वाचतना त्याच समयान शिकयल्लें मागणें ताच्या मोगांत आनी बोगसांनी आमी एकामेका जियोवच्याक संगता वडाथाळ्यान आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनवरांतली पिरेशिरींतली कोट्या सक्तींतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटांत सांबाळ तुजो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया होसाफनसा जेजू देवाची शिळी तुका आनी म्हाका बरोवन वमत त्या रितीन एक जिवीत ह्या संवसारांत फावो केल्लो ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी हर एकली सुभागी तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंदारा जेजू आमच्या पसनारा लाभय जिवी जीवदातारा कितली मोवाळ काकुल तुजी असीम दयाळाय सर्गींची दैवीक आनंदा दोस करची पवित्र करची नामची
मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा आमच्या काळजांनी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पैना सेरे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ चढवोंडारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा भाग्यवंतीन आसाक तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें वतलेल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाकन्नेसो येजना आमी तुका भेटयलो तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस देगटाय दिव ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा सोडचे खातीर वावरूंक आनी सर्गार ससनाच्या ससनात तुझे महिमेचे कीर्तन गावूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भवन आणि बहिणीनो म्हजे खातीर मागले मू तुमच्या मलादीक वेळांतलो थोडो वेळ म्हजे खातीर मागूंक हांगासर आसलेले आनी ऑनलायन पळयतले आनी करशिल्ल्या खातीर तुमकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयच्या दिसा जल्म दिवस संभ्रमच्या हर एकल्यांकी बागी जल्मा दीस मागता सर्वेस्पर देव तुमचेर आनी सुमेस्तांचेर ताचो आशिर्वाद वचून दी कार्मेल सायबिणीचे नोवेन ही भगिवंती देवाची माई आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता आपणाक चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली जेजून तुज्या पुतान खुर्सारूम काळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुडयार मठ वशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मांडून घेतली गरजा कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माई कोण ना तुजे परी बळे माई कथनातले आंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काय दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेनीन आनी थिरभर वशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता संगता म्हणया उगडास कर ये बहुधा हेळ्या अंकवारी मोरये तुझ्या आश्रयाक दावरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणीक मोग मेळा नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना हे पातयेन दैर खान घेवन तुजे कडेन दावून येता हे अंकवारींचे अंकवारी म्हजे माई तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासोत विनाती कर नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासोत विनाती कर नमान मरिये कृपेन भरलेले
पयलेच मी तुझे सांगत हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भगवान मरिये देवाचे माये मा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आमा पासत विनाती कर. कार्मेल मायेतून आमच्या जिवितांत लाभल्या हर एक उपकारा खातीर खालसांत आमी दिन वाचूया. संगत हा म्हणया ई भगवंती मोरये कार्मेल रानये आमची आवयतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिता. वडा पातयेनीन तुजी बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गेच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules fili heve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Mogal putra soe, भगवान कसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी